आयज वेऱ्या वळान हांगासर एक्झॅक्टली 1 year बॅक आमी हांगासर एक इनॉग्रेशन केल्लें ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकींग वॉटर वेल. एक आमकां द सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी फेसीस एक्यूट वॉटर शॉर्टेजीस आनी हेका लागून वी हॅड अ मिटींग जॉयंट मिटींग विथ द PC, द एक्झिक्युटीव इंजिनियर तेन्नाचो नेवरेकार बाब, आनी वी केम टू अ सोल्युशन दॅट वी शूड हॅव, जर गव्हर्मेंट वॉटराचेर डिपेंड न रावता आमकां जर लोकल वॉटर जर आमी टॅप करीत, लोकल नॅचरल सोर्सीस जर आमी टॅप जर करीत जाल्यार वी कॅन सॉल्व दिस इशू टू सर्टन एक्सटेंट. ताका लागून 3 वेल्स वेर सँक्शन्ड एंड 3 बोर वेल्स विथ सँक्शन्ड. एक वेल हांगासर आसलेली, एक आमचे नेरूल 2 आसलेल्यो, तर नेरूलच्यो 2 इन प्रोसेस आसा. दीस इज कंप्लिटेड. दीस टूक नियरली 1 year. जेन्ना पयलीं आमी 22 तारखेर हांगासर इनॉग्रेशन केलेलें हे बांय मारपाचें, हांव आनी पंचायत आसलेली, आनी तेन्ना ती बांय फाटल्यान हेज्या पंप हावसा फाटल्यान मारलेली, ती फेल गेली बाय. म्हणून मागीर फेल गेले म्हणून मागीर अगेन वी ट्रायड ऑन द अदर सायड. आनी थंयसर कशें केलें, थंयसर पयलीं फातरांनी बांदपाची प्रयत्न केलो, पण ह्या वाटेन मागीर आमी माती मातशी सॉफ्ट आसल्या कारणान आमी रिंगाची घालया म्हटलें. पण सकयल गट आसा, द वेल डेप्थ इज नियरली 10 meters आनी द 5 meters विड्थ आसा ताका. सदींच हितून 9 meter उदक रावता. सर कंटिन्युअस वॉटर सप्लाय हांगासरल्यान मेळटली. हांगासरले मेजरली 3 wards आर रियली सफरींग बिकॉज ऑफ वॉटर. ताका लागून जे मंटपा कडेन म्हणटा पळय, मंटपा कडेन, मागीर वळान, भाटान आनी सर्टन पार्ट्स ऑफ बेतीम थोड्या जाग्याचेर अक्षरशः तांकां अशें जमनीक अशें होणको मारून तांकां सकयल उदक घेवचें पडटा आनी तें उदक काडून तांकां भरून दवरचें पडटा. वेऱ्यान ऑल्टरनेट डेज पयऱ्यान उदक सप्लाय जाता. ताका लागून खुबशे रेजिडेंट्स सुद्दां हे जेन्ना लास्ट इनॉग्रेशन जाल्लेलें तेन्ना दे वर व्हेरी हॅपी. सो इट टूक नियरली 1 year. आय ऑल्सो कॉंग्रेच्युलेट द लोकल पंचायत फॉर ऑल देअर एफर्ट्स. तशेंच आमचे लोकल्स जे जितले हांगासरले आसा तेंच्यांनी सुद्दां इक्वली सपोर्ट करून PWD डिपार्टमेंट विथ PC जावं एक्झिक्युटीव इंजिनियर AE आनी JE आनी इन लायन आमचे जितले सुपरवायजर्स जावं लायन ग्रावंड फिल्ड वर्कर जे काम करता तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं.